I came to meet the Chief Minister on one particular issue. Is where PWD, those engineers posts which have come. I am making a direct allegation that the Minister of PWD and the PC has taken money from people to basically get their names selected. I have got proof that people have paid the Minister around 25 to 30 lakhs rupees for each post, and Minister has sold the post to the highest bidder. This is my direct charge and allegation. एलिगेशन केला की सेम एलिगेशन केला तेजेर कितें एक्शन घेतलें कितें पळयतले केन्ना पर्यंत पळयतले कितें कशें कितें जीएमसीचे इंटरव्यू जाता गाडीच्या दौऱ्याबद्दल सर तुमचेर एक एलिगेशन केलां बाबूश माजरान की तुमी पयशे घेवन जॉब दिता म्हण कितें म्हणपाक कितें जालें हे जे आरोप जे केल्ले आसा हे आरोपाक कांय तथ्य ना त्यांनी म्हाजे कडेन रिकमेंड केल्लें आपल्याले कॅन्डिडेट आसा त्यांची नांवां घाल रिकमेंड म्हाका करतले हांव घालूंक शकना कित्याक आमची जे ज्युनियर इंजिनियर आनी टॅक्निकल असिस्टंट इंजिनियराची एग्जाम जाल्ली गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आनी एग्जामीचे पेपर जे आसा क्वेश्चन पेपर ते गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन काडलेले तेणी एग्जाम घेवन रिजल्ट जो आसा गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेजीन रिजल्ट डिक्लेअर केलो आमचो भितर खंयच रोल ना आमी कोणालेच रिकमेंड करूं शकना जो कितें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन रिजल्ट दिल्लो आसा तोच आमी डिक्लेअर केला आरोप करप कोणी करता आरोप सिद्ध करून दाखोवपाक जाय हांवें जे 368 जॉब जे पॉलिटेक्निकाच्या रिजल्टा प्रमाणे जी आता भरती म्हणजे जे आमी गॅजेटाचेर पब्लीश केल्ले आसा ते सगळे कायदेशीर केल्ले आसा तितून हांव मंत्री म्हणून PWDचो खंय इंटरफेअर जाल्लो BJPचोच MLA प्लस तुमचो कॉलीग अशी स्टेटमेंट काडटा म्हळ्यार चुकीची गजाल अशी दिसना तुमकां गव्हर्मेंटाक खंय तो डॅमेज करता दिसना आतां तेजे मनाक कितें आसा म्हणून आमी तरी सरकार फुडें व्हरता आसतना बऱ्यापैकी सरकार फुडें व्हेल्लें आसा डेव्हलपमेंटाचे विशयाक बाकीचे जे गव्हर्मेंट जॉब जे आयज एग्जामी दिता आमचे युवा भुरगे ते आमी तांकां बऱ्यापैकी न्याय दिता खंयच आमी हांव जाल्यार मंत्री म्हणून आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांतले मंत्री आमदार खंयच इंटरफेअर जायना जॉबाक रिकमेंड करपाक म्हाजे कडेन जाल्यार कोण येवना आपल्यालो हो कॅन्डिडेट हेका तूं प्रायोरिटी दी म्हूण म्हाजे कडेन कोण येवना तो आयलो हांवें सांगलें म्हाजे कडेन जायना